दीस शुक्रार एप्रिलाची 4 तारीख 2025. पहिले वाचप जाणवायाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 2 वोळ 1a आणि 12 ते 22 पर्यंत. अविचारी चिंतनांनी भरून आपणामध्ये ते म्हणतात, आमचे जिवीत मोठवे आणि कष्टांनी भरले. मनशाच्या मरणाक वोकत ना. प्रामाणिक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आणि आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आणि आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हणून तो बडाय करता आणि आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केणणार जाला. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सुसूंक जायना, कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्ही आनी ताच्यो वाटो वेगवेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हूण तो लेखता. अशुद्ध वस्तूतावन आपूण पयस रावता म्हणले भशेन आमच्या वाटातावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापय म्हूण बडाय करता. ताची उतरां खरीं की म्हूण पळोवया. ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या. लेजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां. ही तांची चिंतना, पूण ती सगळी वांगडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुर्डे केल्यात. देवाचे घोट तांकां समजनात. भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां भरवसो ना. निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हणून तांकां पातयेणी ना. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 34 17 ते 18, 19 ते 20, 21 आणि 23. श्लोक. खंती दुखीन भरतल्यांक सोमी लागींच आसा. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारान तांचो उगडास नांच करता. नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टांतली अनवारांतली निवारता. श्लोक. शांती दुखीन भरतल्यांक सोमी लागींच आसा. शांती दुखीन भरतल्यांक सोमी लागींच आसा. भरवसो खंडल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितिवंतांक मेळटात ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पुरस ताका निवारता. श्लोक. शांती दुखीन भरतल्यांक सोमी लागींच आसा. सगळी ताची हाडां तो राखता. ताचे एक हाड लेगून मोडोवंक तो सोडिना. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. श्लोक. खंती दुखीन भरतल्यांक सोमी लागींच आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 7 वोळ 1 ते 2, वोळ 10 आणि वोळ 25 ते 30 पर्यंत.
त्या दिसांनी जेजू गलिलियांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत तेणें भोवंकू ताका मोन नातिल्लें. जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावल्ली. पूण ताचे भाव परबेक गेल्ल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ते न्ही, बगार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें, ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करनासात हाकाच न्ही वे, तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. होस्स क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय? तरी तो खंयचो म्हणून आमी जाणा, पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हणून कोणाकी कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजू व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हणून तुमी जाणात? म्हजेस्ताकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सतेवंत. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक तसो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता, जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक सोदताले देखून तो गुप्ती तंबाचे परबेक जेरुसलेमाक वता. हांगासर जेरुसलेमाचो लोक जेजूची वळख धरून ताचे विशांत उलोवंक सुरू करता. हो खंयचो म्हणून आमी जाणाव ते सांगतात, पूण जेजूची खरी वळख तांकां आनिकी जावंक नातली. देखून जेजू तांकां सांगता, म्हजेस्ताकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सतेवंत. तुमी ताका वळखनात. हाचे मुखांत हांव बापान धाडलेलो म्हणून जेजून परत परत उल्लेख करचें आमी आयकता. जेजू विशयान जाणा जावंक जायतें आसलें, पूण आपूण कितें म्हणून जाणा आसले तांतूं ते संतुश्ट जाल्ले. ताच्या किसडीत कितेंच समजोवंक तांणी प्रयत्न केल्ले ना. थोडी जाणवाय जिविताक मरेकार म्हणलें आमी आयकलां. जेजू विशयान जाणा जावंक तांकां जायतो अवकाश आसलो. जेजूचें जिवीत, ताची शिकवण आनी ताची बरीं कामां तांचे मुखार आसलीं, पूण ताका खरेपणी पारखूंक तांची काळजां मनां तांणी धारून केल्लीं. प्राचीन काळार जेजूक सडीत जाणा जावंक आमी कितलें प्रयत्न केलां? आमचे प्राचित, दंडवण्यो, मागणे आनी देवाच्या उतरांचो नियाळ जेजूचें नीज व्यक्तित्व कळोवंक सहाय्यक जाल्यान गी.